समेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार। सगळ्यांक देव बरें करून। आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन येयला एक लेख। म्हज्या लेखाचें नांव जावन आसा सुणे। सुणे म्हणटाच राखण करपी मनजात तकल्यान भितर सरता। सुणे वा कुत्रो प्रामाणीक, इमानदार प्राणी म्हूण गणना जाल्ली मनजात आसा। कुत्र्याच्यो खूब जाती असतात। हाल्लीसरा ह्या कुत्र्याची खूबच भिरांत दिसूंक लागल्या। सुणे म्हणटकच सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडी अशें म्हणटात। ते कित्याक आनी केन्ना म्हणटात तें सगळ्यांक खबर आसाच। कोणागेर गेली आनी तांगेर सुणो वा कुत्रो भोंकूंक लागले की आमकां पयलीं दिसता ती कितें भिरांत। कांय जाण गेटीचेर पाटी वा तख्तो लावन दवरतात, बिवेअर ऑफ डॉग्स। हें वाचतकीच जीव कलकलता, कितले तरी भिरांत दिसता आनी त्या गेटीच्या म्हऱ्यान वचून लेगीत भिरांत दिसता, खरें न्हय? सुणो कांय जाणांक तो खूब आवडटा तर चडांत चड मनशां ताका भितात, हेंवूय तितलेंच खरें आसा। हालींसरा ह्या कुत्र्याच्यो खूबच गजाली आसतात त्यो आमी आयकतात। सुणें आमी जशें जशें वागयता तशें तें वागता। आमी ताका जशें मोग दितले तशें तें आमच्या म्हऱ्यान नाचता, खेळटा, भोंवता। पयलीं अशें आशिल्लें की एकाद्याच्या घरांत सुणें पोसताली आनी ताची बरे तरेन कुयदाद घेताली। तेंवूय सुणें मनशाळें जातालें, आयजूय बी आसा। सुणें हें अनवळख्याचें दुस्मान हें आमकां खबर आसा। तो ताका त्रास दिता असो न्हय, तर तो घराचें राखण करता। तो मनीस वा आनीक कोणूय दिसलो की भोंकता। आमी भिल्ल्या कारणान तो धांवून येता, चुकी जाल्ली जाल्यार चाबता, नाजाल्यार कांयच करिना, शेपडी हालयत कुशीन सरता। हाल्लींच बुलडॉगान जातीच्या कुत्र्यान भुरग्याक खाल्लो अशें आमी आयकलां। ताचे फाटलें कारण आसूं येता। दोळ्यांनी पळयल्यार तेच जाण आसतात। पोसकी सोडात, आयज सगळ्यांत मोठो त्रास जाता तो रस्त्याच सुण्याचो। हय, रस्त्यार भोंवडी मारपी सुण्याचो। ते रस्त्यान वचपी लोकांक फाटल्यान लागतात, तांकां भोंकतात, तांकां घास मारतात। गाडयो लेगीत गेल्यार तांच्या फाटल्यान धांवतात। जंय थंय वयता थंय सुण्याचें राज कशें दिसून येता। ह्या सुण्याची खूबच भिरांत। ते वाटेर कोण मेळटा तांच्या आंगार धांवतात, तेवूय घोळक्यांनी, खरेंच। हाचेर कितें तरी उपाय हो आसाच, कायदेय लायले आसात। पूण एका जाग्यांनी अजून लेगीत खूब आसात। तांकां योग्य जाग्यार व्हरून दवरप आनी असल्या त्रासांतल्यान आमी सगळ्या लोकांक मुक्त करप ही ह्या काळाची गरज आसा, खरेंच खूब मोठी गरज आसा। पूण म्हज्या घरांत एक सुणें आशिल्लें, कोलुट्टें, रुबी ताचें नांव। खूब मनशाळें, रंगान काळें किट्ट, मोग लायत तितलें मोगाचें जातालें। तें आमच्या माजराच्या पेट्यांक लेगीत बॅगान घेवन न्हिदतालें। ताच्या तकलेर एक धवो तिबो कसो आशिल्लो, सोबीत दिसतालें, सामकें खरेंच सामकें मनशाळें। तें आमच्या घराची राखण बेस बरी करतालें, सोयऱ्यांकूय बीन बरें वळखतालें। पूण कोणी अनवळखी दिसलो ताका भोंक भोंकतालें आनी कशेंच भितर येवंक दिनाशिल्लें। जर आमी ताका भितर घेतलें की मागीर ताची चपलां मात तें पयस व्हरून दवरतालें। ती ताची संवय आमकां ज्युस्त खबर आशिल्ली। कुत्रो तो, घराची राखण करप हें ताका बेस बरें खबर आसता आनी तें अनवळखी कोण आनी आपलो कोण हें दुश्ट वळखता। पूण आतां कितें वेगळेंच जालां। आतां हीं सुणीं कोणाक नाकाशी दिसतात। कित्याक? हाका लागून कांय जाणां कडेन झगडे जातात, झगडे करतात। तर ते रस्त्यार भोंवडी मारपी सुणें आयज खूबच खतरनाक जाल्यात, खरेंच। सुणें हो खूबच बरो मनजात तरी तो आमकां आतां नाकासो जाला, हेंच तें कारण आसा। तर इश्टिणीनो, हो म्हजो लेख तुमकां कसो लागलो हो जरूर कळयात। तो पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।